भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्यानो, हांव तुमचे मोदें आसलों तेन्ना तुमी म्हज्या उतराक खालती आसल्यात. तेच भाशेन आतां हांव तुमचे थावन पयस आसतना तुमी खालती आसची ओदीक गरज. आनी भिरांतीन आनी कांपेऱ्यान तुमचे सोडवणेचें काम चलयत रावात. खरेंच बरी खुशी आनी बरी कोरणी आपले मोगाचे येवजणे प्रमाणे देवूच तुमचे भितर घालीत आसा. विवाद करिनासतना, न्हय म्हूण गुणगुणून आसतना कितें करचें आसा तें करात. हे भाशेन तुमी निरपराधी आनी निर्मळ, खोटे आनी बासकोळ पिणके मदें खोत नासलोलीं देवाचीं भुरगीं जावंक पावतल्यात. जिगजिगत्या नखेत्रां परी तुमी संवसारांत परजळतल्यात. जिविताचें उतर ताका दाखयतल्यात. अशीं तुमी चलशात जाल्यार क्रिस्ताच्या दिसा सगळे म्हजे प्रयत्न आनी कश्ट निर्फळ जावंक नात म्हूण म्हाका अभिमान भोगतलो. तुमच्या भावार्थाचो योद्न आनी भेटवणी जाता तांतूं म्हजेंय रगत वारोवंक पडत तर हांव खुशाल आनी तुम्हां सगळ्यां बराबर हांव संतोशभरीत जातलों. तशीं तुमी खुशाल जावन म्हजे बराबर संतोशभरीत जायात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पर म्हजो तारक. कोणूच म्हाका भेंकडायना, कोणाचेंच म्हाका भंय ना. सर्वेस्पर एकलोच एकलो म्हज्या जिवाचो किल्लो. देखून कोणाचेच मुखार म्हाका येना कांपेरो. जबाब: सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां विस्वासान. म्हजी आशा एकूच ही: सर्वेस्पराच्या घरांत म्हजें ठिकाण करून घेवंक. सर्वेस्पराची गोडवाय चाखून दादोशी जावंक. ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावन दीस काडूंक. जबाब: सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्परा देवाची प्रिती आनी भलेपण म्हाका भोगूंक मेळटली. ही खात्री घेवन जियेता. काळीज तुजें घट कर, थीर राव सदां बरवाशान. सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवर, पातयेवन राव. जबाब: सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. उद्गार. जेजू नांवा खातीर बेमान भोगशात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळोन तांकां म्हणलें, जर कोणूय म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय, आवय, बायल भुरगीं, भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय द्वेस करिना जायत ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. आनी जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचें ना काय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत काम शाती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयता तितलीं ताच्यो मोस करून म्हणटलीं, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. ओ कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाट करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.